ल्हान आसतना गिन्यान आसोन कितें वायट वो बरें वूय तांकां कळना. वडिलांनी भुरग्याची फावून तसलीं फकाणां करूंक फावना. भुरग्यांक तीं फकाणां सोत दिसतात चिंती नासतना. आसलो एक सोबीत घोराबो गोवा शारान. 3 वर्सांचो पुतलांदू आसलेली घरान. माय शेतान गेलेली पाय गेलोलो ऑफिसान. पळयात भावान कितें केलें भयणीत लिली आसतना सालान. एक दीस लांदू त्या घरांतली आवची लुवेंत जाता. माय बेगीन वचोन दोतोराक घेवन येता. दोतांनी पडताचें फुल्लां अशें तो सांगोन दिता. बरयलीं वखदां बेगीन हाडून दी दोतोर सांगोन वेता. दोतोर बी तुस चेडो म्हणटा सांग माय तो कितें सांगतालो. माय फकाणांनी सांगता बाईच्या पोटान बाब जाला म्हणटालो. दोतोर आतां घरा वचोन ऑपरेशन करूंक सुरी घेवन येतलो. मोगाच्या पुता म्हज्या नवो बाप तुका केडोंक मेवतलो. खबर आयकोन चेडो नाचो खुशीच्या नादार. दोतोराची वाट पळोवन चालोलो बेजार. मायन फकाण केला म्हूण सोजमो नासतना सुरी घेवन वेता बायेच्या बेडार. बाबा काडूंक म्हूण भयणीचें पोट चिंतता चेडूं जाता कोबार. आवय घाम सुटलो पळोवन शिवोर रोगटाचो. उताक बरोच मार घातलो पूण कसलो गुन्यांव ताचो. मायच्या फकाणाक लागून हें घडलें हो गुन्यांव आवयचो. सांबाळात तुमच्या आई भुरग्यांक ना तर जायतशीं वोर रोगटाचो. भुरग्यांची फकाणां चिंतून कोरात उगडास दवरया कांताराचो.